सगळें मार्केट बंद आसा त्या खातीर गव्हर्मेंटान अशी ऑर्डर काडली की सगळ्याक एसेंशियल कमोडिटीज जे आसा ते मेळटले म्हणून आयज पर्यंत तुका सारके हें सप्लाय जावपाक स्टार्ट जालें ना. म्हणटकीर आमी आयज म्युनिसिपालिटीन आयला की आमच्या वार्डान लोकांच्या खातीर कितेंय तरी अरेंजमेंट करपाचें. अशें 1-2-3 शॉपां हांव थंय लायसन दिवपाक सीओ फुडें आयिल्लो आसा. तांकां लायसन दिवन तांचे नंबर हांव वॉट्सॅपाचेर घालतलो आनी आमच्या वार्डांतल्या सगळ्या लोकांनी त्या नंबरार फोन करून तुजें जाता तितली तांकां कितें जाय. म्हाका दिसता आयज 3 केसी डिटेक्ट जाल्या गोंयान. एक खंय तरी वायट गजाल आसा. तशेंच लोकांनी प्रिकॉशन घेवपाची चड गरज आसा. लोक बेश्टेच आबूज जाल्या. आबूज जावपाची गरज ना. लोकांनी कूल आसपाक जाय. लोक सपोज दुधाचो समज टेम्पो येयलो जाल्यार रश करतात. रश करनाका. सिस्टमॅटीक एक सिस्टम आसा. मोदीन आमकां सांगलात आमच्या प्रायम मिनिस्टरान की सिस्टम फॉलो करा, डिस्टन्स फॉलो करा, तरूच हो आमी कोरोना खंय तरी पयस करूंक शकता. तशेंच वास्कोन पयर सकाळच्या आदेसाक खंय तरी मार्केट ओपन केलें 6 to 11. असल्यांनी कोरोना पयस जावचो ना आनी असल्यांनी कोरोना चड जातलो. तेका लागून आमी प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. सीएम बरें काम करता, हेल्थ मिनिस्टर आमचो बरें काम करता. तशेंच लोकांनी तांकां सहकार्य करपाची गरज आसा. लोकांनी सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. तशेंच हांव सांगता लोकांनी घरांत बसपाक जाय. कॉमोडिटीज जायत. आमकां तांदूळ जेवपाक जाय, दूध जाय, पूण कूल बसोंक जाय. घरान बसोन आमी अवेलेबल करतले. 2 दिसान कितें तांदूळ ना जायना, दाळ सोंपना घरान. लोकांनी आबूज जावंक जायना. सगळे गव्हर्मेंट आमचो अवेलेबल करतले. सगळे कावन्सिलर कामाक लागले आसा. आयज म्युनिसिपालिटीन सगळे कावन्सिलर येयलेले आसात. सगळ्यांक वॉर्डाच्या आपापल्या टेन्शन आसात. सगळे लोकांक अवेलेबल करतले. तशेंच आयज आमच्या चीफ ऑफिसरा कडेन हांवें मिटींग घेतली. तशेंच मामलेदारूय येयलो आनी डिसिजन घेतलें की आमी रिटेल शॉप वॉर्डान एक म्हटल्यार 2 खंयसर आसा जाल्यार अवेलेबल करतले. आमी तांकां होलसेलींग जावं तांकां आमी सप्लाय दितल्यात. सगळ्यांक पासीस ना. आमकां आजून पुलीस स्ट्रीक आसा. पुलिसांनी स्ट्रीक रावपाची गरज आसा. लोक कारणां शिवाय भोंवतात. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की कारणां शिवाय भोंवनाकात. गरज आसलेलूच भोंवा. थंय कितें ओपन आसा तें कितें ओपन जातलें तें पळोवंक भोंवतात. तूं कोणाक भोंवपाची गरज ना. गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी केल्या. सगळ्यांक दूध, सगळ्यांक शीत म्हटल्यार आमचे तांदूळ, दाळ, सगळ्यांक अवेलेबल जातलें. कड्ड्यान धान्य आसा तें अवेलेबल आमी करतलेत आनी पॅनीक जावपाची गरज ना. तशेंच सगळ्या वॉर्डांनी आमी म्हटल्यार दुकानां एका वॉर्डान 1-2 दुकानां आनी होम डिलिव्हरी आमी करूंक सोदतात. इवन बागायदार आमी आमचो नरेन साहेबरा कडेन उलयलो की तो फाल्यां म्हटल्यार बागायदारूय ओपन करूंक सोदतात. तेंची समज डोर टू डोर जाल्यार लोकांक हें जातले त्रास जावचे ना. तशेंच मॅक्सन स्टोर आहा तोय अवेलेबल जातलो. आतां म्हाका दिसता तेजे गव्हर्मेंटान तेजे ऑब्स्टेकल आसला. तेकाय सांगला की तेंच्यांनी वॉलंटरी पासाक अवेलेबल करपाचें. अशें करून आमी आमच्या वास्कोक मुर्मुगांवाक आमी अवेलेबल दितले. हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता की लोकांक पॅनीक जावपाची गरज ना. तुमी सिस्टम पाळी, घरान रावले. प्रायम मिनिस्टरान सांगलां तशें, आमच्या सीएमान सांगलां तशें, हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां तशें पालन करीत जाल्यार कोणाकूच कोरोना जावचो ना. तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी घरान रावचें. सगळ्यांक कितें रिक्वायरमेंट आसा ते आमी घरा पर्यंत पावयतले. चीफ ऑफिसर, डेप्युटी कलेक्टर सगळे कामान गुंतलेले आहा. इवन म्युनिसिपालिटीचे फूल स्टाफ आमचे कामान गुंतलेले आसात. म्हाका दिसता आयज सांज पर्यंत हे सगळे आमचे जाग्यार बसतले आनी फाल्यांच्यान आमची सिस्टम चालू जातली. कंट्रोल रूम म्हणजे कितें सेटअप करपाची यंत्रणा तुमी येवजिल्या डिस्कस करून त्याच्या बद्दल मातशें सांगा. एक आमचो कंट्रोल रूम म्हटल्यार एक आमचो स्टाफ आमी डेप्यूट केला. तो डे नायट काम करतलो. स्पेशली म्हटल्यार अवर्स आसतले, वर्किंग अवर्स टील 9 आसतले. आमकां कितें अवेलेबल जाय, दूध जाय सपोज त्या कॉलाक त्या मोबायलार कॉल करपाचें आनी सपोज तो कॉल समज शॉपकिपर्स फोन उखलिना जाल्यार तो शॉपकिपर्सांक फोन करून तांकां सांगतलो आनी शॉपकिपर डिलिव्हरी दितलो तांच्या घरा कडेन. स्ट्रीक असल्या कारणान तांकां येवपाकूय खूब त्रास जाता. तेका लागून चीफ ऑफिसरान सांगला की नियर बाय स्टाफ कोण आहा ते वास्को एरियेंतल्यान लागीं आहा तेंच्यांनी कामाक येवपाक जाय म्हणून तेणी हें केलां. आनी तशें स्टाफ येतात ते सुद्दां म्हटल्यार तांकां पासीस आमी अवेलेबल केल्या आनी मास्क अवेलेबल केला.
तशेंच सॅनिटायझरूय समज थोड्या स्टाफांक पर्सनल यूज करतात ते आपले, आनी तांकां प्रिकॉशन तांकां आमी सुद्दां सांगलां प्रिकॉशन घेवन काम करूंक जाय.